पुनः वेलकम करपाचो. झाले? एक मिनिट. चार्ज घेतल्यास कशें पळयता तुमी? एक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. महामंडळाचो चार्ज येता आसतना ही जबाबदारी जी आहा ती एक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती पार पाडपाचो हो आमची एक चिरंजीवी आसली आमकां चॅलेंज. तर तुम्ही भोंवले सगळे स्टॉलान बीन? ना हॉर्टिकल्चर आता जेन्ना थेटरी महामंडळ जे आसा हातूंत बदल कितें घडपा जाय आनी कशे पद्दतीन जावपा जाय अशें दिसता? मेन उद्देश आहा आमचो लोकां पर्यंत बरी भाजी पावप हो मेन उद्देश आसता. बरी म्हणजे गूड क्वॉलिटी ही भाजी पावपाचो लोकां पर्यंत पावपाचो. लोक खूश आसात जाल्यार महामंडळाचो उद्देश आहा तो सफल जाता. गुड क्वालिटी विथ रिजनेबल रेट्स. विथ रिजनेबल सो कितें रिजनेबल रेट म्हणजे जशी भाजी मार्केटात मेळटा न्हू तेच्या पेक्षा खूप कमी रेट दरान मेळपाक जाय. तेन्नाच आमचे सगळे ग्राहक आहात ते खूश आसतात. मोस्टली भायली भाजी येता बेळगांवची भाजी. सो तुमी हांगर कितें तरी लोकांक म्हणजे लोकल भाजी जे करता तयार सो तांकां कितें तुमी तांकां आमी प्राधान्य दितले. आमच्या गोंयांत खूब शेतकरी आहात. शेतकार भावांक आमच्या प्राधान्य दिवपाक जाता आनी अवश्य आमच्या प्लॅनिंग आसतलें की गोंयांत तयार जावन भाजी विकपाक जाय अशा तरेचे आमचे जी स्ट्रॅटजी. कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती मये कॉन्स्टिट्युएन्सी सामको एग्रीकल्चरल सगळो वाठार तो. बरोबर. म्हणजे थंय जमनी खुबश्यो अश्यो पडी आसा जंय म्हणजे हें जायना पीक घेना जावं थंय कितें तरी म्हणजे भाजयांचो बी अशें कितें हें करता. हय आमची मये कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या भागांत जे शेतकरी आहात तांकां हांव निग्लेक्ट करतलो की तुमी जास्तीत जास्त उत्पादन करपाक फुडें करपाक ताका वाव दितलो आनी ती भाजी महामंडळाक घेवन आमी ग्राहकां पर्यंत विकपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे आयज जे म्हणजे थंय अश्यो म्हणजे भाजयो बी जे हें करता म्हणजे नॉर्मल जे आसा मिरसांगो म्हणा जावं बाकीचे जे ह्या दिसांनी जे पिकां घेतात ते मिरसांगांचें पीक अशें आनी तातूंत मिक्स वेजिटेबल म्हणून ते मागीर भाजयो बिजयो लावन ते बाजारांत वता पूण हें खूब कमी प्रमाणान आसा. आयज कशें जालां मिरसांगो आमचो पारंपारीक पीक मया गांवांत मिरसांगांचें पीक आहा न्हू तें खूब प्रमाणांत जाता. सबंद गोंयभर जाणा की मये जे मिरसांगो म्हणटकच ते बरे आसता हें तांकांय खबर आहा. आयज मातशें इकॉनॉमिकली जायना हेजें कारण कितें सगळे गोश्टी वाडलेले आहा आनी आमचे युवक स्वता कश्ट करपाक मातशे फाटीं रावता. हांव युवकांकूय आमचें आव्हान करता जशे तेंचे पालक शेतान वचून कश्ट करता तशेंच आमच्या युवकांनी जर तांकां सहकार्य केलें जाल्यार ह्या कामान स्वता जे आपूण शेतकरी म्हणून जी फॅमिली आसता ती आपलें उत्पादन बरे भशेन जर स्वताच जर करूंक लागले जाल्यार इकॉनॉमी वील ग्रो. म्हणजे तांकां लेबर एम्प्लॉय करचें पडचें ना आनी तांचो जो पयसो आहा तो तांकांच मेळटा. ह्या खातीर तुमी कितें विशेष अशें आमचे कडेन अशे खुबशे शेतकार आहा जे 99% लोक स्वता आपूण कश्ट करून पिकयता. तांकां तें परवडटा बरे तरेन परवडटा. त्या आदाराचेरच ते आपले उदरनिर्वाह करता अशे शेतकरी आसा. आनी हातूंत कितें वाड आतां तुमी जें सांगलें पळय म्हणजे खूब कमी प्रमाणान आनी पळोवपाक गेल्यार लेबराचो प्रॉब्लम आसा आनी म्हारगाय वाडिल्ल्या कारणान खूब कमी जालां पीक घेवप. त्या खातीर विशेष कितें प्रयत्न आसतले हें वाडोवपा खातीर? अशा की स्वता जर कश्ट करपाची जर कोणाक कुवत आसा जाल्यार तांच्यांनी करचें. आनी दुसरें म्हणजे एम्प्लॉय करून
समजा दर बरी मेळटा इकॉनॉमी बॅलन्स जावपाक जाय जे उत्पादन करपाक लागून ताका जो खर्च जाता आनी बी सेल केल्या नंतर ताका जे सम प्रॉफीट ही शूड जनरेट तर जालें जाल्यार ताका उमेद जातली न्हू तेणी प्रॉफीट जनरेट करपाक लागून ताका जे सहाय्य जाय पडटलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आसत गव्हर्मेंटाक आसत ते सहाय्य दिवपाक लागून आमी प्रयत्न करतले एक इशू आसा म्हणटा पळय त्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान की जेंकां तुमी हॉर्टिकल्चराचे ते हें दिता लायसन्स हॉर्टिकल्चर स्टॉल्स करपाक स्टार्ट करपाक हे एलिगेशन की तांकां ते खूब त्रासान घेवचें पडटा समटायम दे इवन हॅव टू पे सर्टन थिंग्स सर्टन अमावंट टू सर्टन पीपल वूड यू ट्राय टू फायंड आउट अशें कितें जालां घडलां बाबा म्हणून कोणान नदरे काडून तुज्या दिवचें बा म्हणून फाटल्या तेंपार कितें अशें जालां जाल्यार आमी सगळे आउटलेट जे शॉपवाले आहा तांकां आव्हान करता म्हणजे तुमकां ज्यो डिफिकल्टी फेस जाता त्यो तुमी आमच्या मेरेन पावयात आतां जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो न्हू हांवें अशें ठरयल्लें आहा की ह्या प्रत्येक जो आउटलेट ओनर आसा तेंची पयलीं हांव मिटींग घेतलो तेंचे डिफिकल्टी जाणून घेतलो कित्याक ते एंड युजर आसता की एंड सप्लायर आसतात लोक तेंच्या कडसून घेता अशी तेंचे डिफिकल्टी कितें आहा न्हू ते जाणून घेतल्या उपरांत आमकां कळटलें की वॉट आर द डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग आयज तूं म्हटलें पळय तांकां खुबश्यो डिफिकल्टी आहा वी अंडरस्टँड वॉट आर दॅट डिफिकल्टी एक लायसन्स पण घेतलो जाल्यार तुमकां सर्टन अमावंट भितर दिवचें पडटा आतां त्यो गोश्टी हांगासर उलोवन काय फायदो ना ना पयलीं असो आतां तूं हेजेर काडटलो फुडें कशा फाटल्या फाटी कितें जालां न्हू तें हांव उलोवंक शकना फुडें कितें दिलां आसल्यार तुकाच खबर आसता म्हाका खबर ना आपण गेलो हय म्हणटा आमकां खबर आहा सांगा देखून जाल्यार तुमी ना नदरेन कशें आहा ते फुडें दिला कितें केलां न्हू तेजेर आतां उलोवन काय फायदो ना आमच्या पिरियडान तशें जावचें ना इतली गॅरंटी तुका दिता सर दुसरी कंप्लेंट म्हणजे क्वॉलिटी खूप वेगळी येता बरी येना लोकांचो हे थोडे केमिकल आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली क्वॉलिटी बरी दिवपाक कळ्ळें न्हू लोकांचो विश्वास संपादन करपाचें काम आमी करतले गोंयकारांचे विश्वास संपादन करपाचें क्वॉलिटी जर बरी येयली लोक खूश जातले कितले आउटलेट आसा गोंयांत हां कितले आउटलेट आसा हॉर्टिकल्चर आसा 1400 हाऊ वूड यू सी दॅट केमिकलायज्ड वेजिटेबल्स गोंयांत हाडून दिवचे ना म्हणजे कशें पडटलें जे तुमी नाजाल्यार जातलें नाल्यार ही आमकांच खबर आहा न्हू मागीर तुमी पळय केमिकलायज जे आहा न्हू ताका मेजर्स आसता चॅक करपाक हय ते मेजर्स इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत कळटलें न्हू ओके सो आमी वील चॅक रँडमली सपोज समजा कोण सप्लायर कितें तरी मिसबिहेव करता जाल्यार तें कळटलें ना म्हणजे केमिकल्स कितले तेजे आसा पळय लिमीट आसा जावं कितें आसा ते खंय तुमी चॅक करतले हांगा हाडल्या उपरांत की खंय जेन्ना पळय गोंयांत जेन्ना भाजी येता तेंच्या कडसून सप्लाय जाल्ल्या उपरांत गोंयांत जेन्ना पावता न्हू तेन्नाच आमी ते चॅक करता अदरवायज देर इज नो यूज ऑफ दस चॅकिंग एट दॅट पॉयंट तेंच्या पॉयंटाचेर चॅक करून कितें फायदा केमिकल मेळ्ळें जाल्यार तुमी डायरेक्ट रिजेक्ट करतले रिजेक्ट करतले ऑफकोर्स तो सप्लायरच टर्मिनेट करता फूल कर्नाटकाचो सप्लायर टर्मिनेट सप्लायर जे आहा ताका सामको स्क्रॅप करून उडयता हाऊ वूड यू वन मोर थिंग इज दॅट आतां पेट्रोल वाडलेलें आसा इतलें पेट्रोल वाडलेलें आसा म्हणून एक एक पेट्रोल वाडटा म्हणजे उरलेले प्रायस कमोडिटीजूय वाडटा सो हाऊ वूड यू सी दॅट कमोडिटीज प्रायस इज नॉट इनक्रीज पेट्रोल जर वाडला जाल्यार सो इट इज इट रिमेन्स एज पार एज कॉमन मॅन्स घेवंक शकता पळय तशें मनशाक म्हारगाय हो ऑनगोईंग प्रोसेस आहा म्हारगाय रोखून दवरपाचें कोणा कडेन आसता जे कोण सरकार चलयता तेंच्यांनी सांबाळून दवरप आतां आमचे कडेन जी जबाबदारी दिल्ली आहा ना हे फूड कमोडिटीज आमी तेंची रेट्स मिनिमायज करून दवरप तितून तांकां थोड्या लोकांक रिलीफ मेळटलें हें काम करतलें पूण सरकार तेंचें काम ते करता पूण सरकारा फुड्यान पावोवपाचें तुजें तें काम न्हू बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट कितें न्हू फाल्यां समज तूं म्हारगाय इफेक्ट जालो कॉमन मॅनाक वेदर टू मेंटेन इट विथ द सेम दीस हें प्रायसीस तुका सांगलें न्हू हांवें की जे कम्युनिटी जी फूड ग्रेड आयटम्स म्हणजे नेमली वेजिटेबल आमी जे सप्लाय करतात लोकां पर्यंत ते विदीन अवर लिमीट दवरपाचें काम आमी करतात जे गाडी आसा पळय कितली मेजर डिस्टन्साची कशी आसपाक जाय
एक्चुली रूल किती 500 मीटर पंचायत एरियेक 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर सिटी एरिया सिटी एरिया 300 मीटर 300 मीटर लोकांचो खूब आरोप आसता आनी कंप्लेनी आसता जे हॉर्टिकल्चराचेर गेले तेंचे कडेन कांय मालूच सप्लाय जावना सप्लाय मागो अशें म्हणून लोकांक परतून येवचें पडटा आनी थोडे कडेन अशें माल आसता तो एक हॉटेलांक मागीर इन बल्क दिलो वता तेजेर तुमी कशें नियंत्रण हाडटले हेजें काम मी एक्सेप्ट केल्लें आहा इट इज अ चॅलेंजींग जॉब आहा कित्याक जे कितें अशें तुमी पॉयंट्स रेज केले आसा हे एक्चुअली घडटाय आसूं म्हणून म्हाका ते स्टॉप जावपाक जाय स्टॉप करपाक जाय आनी एक बऱ्या तरेचो प्रोसिजरान जसो रुल्स आमी लेट केल्ले आहा हॉर्टिकल्चरान त्या पद्दतीन ते बरें चलतले इतलें आमकां पळोवपाक जाय should govern that. तुम्ही हॉटेल इंडस्ट्रीक तुमच्या हॉर्टिकल्चराच्यान काय दिवचे ना ना सो हॉटेल इंडस्ट्री इज नॉट एलिजिबल फॉर ना ना सो ओनली कॉमन कॉमन आनी आउटलेट्साक तुमी परमिशनां दिताले वो आसा तीच चलोवपाक आतां फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका अशें करपाचें आहा की जे आमचे सगळे गाड्या आहा ते बऱ्या भशेन पयलीं चलतले जे आमकां पयलीं खुबशे गाडे बंद पडलेले ते गाडे बंद पडले कित्याक पडले न्हू ते फायंड आउट करतले मागीर चिंता आनी मागीर चिंततले घरात आसा जाल्यार सदांच पयलीं बिजनेस जायना न्हू जाल्यार नवे दिवन कांय फायदो ना कितले आसा सद्या आयच्या डेटीर देखून कितले दिलेले आसा 1400 गाड्या आहा ऑल ओवर गोवा ऑल ओव्हर गोवा आनी बंद अशें कितें आहा काही गाड्या आतां बंद पडल्या आतां आमडी हांव इन्स्ट्रक्शन दितलो राफली कितले आसा बंद पडलेले आसा तेच आतां फायंड आउट करपाक जाय आमकां फायंड आउट करपाक जाय आमकां हांव पयलींच गाड्यावाल्यांची मिटींग आपयता रिजन कितें आसा रिजन कितें आहा कित्याक गाड्या बंद पडलेल्या हे फायंड आउट करपाक जाय ते गाड्यावाल्यांक जर फायदो ना जाल्यार ते बंद पडले तेची आनीक अनेक प्रॉब्लेम आसतले ती प्रॉब्लेम आमी जाणून घेवचे थोडे गाडी आसा पळय एम सेक अशें घेवन दवरलेले आसा दुसऱ्याकय कोणाक चलोवपाक जाय बरी बिजनेस करपाक शकता दुसरो ते नांवां दवरलेले आसा ते गाड्यांचेर कशी कारवाय तेचे त्या लायसनाक कॅन्सल करता आमी फायंड आउट करतले न्हू कोणाच्या नांवार लायसन आसा आनी दुसरो समजा कोण तरी चलयता जाल्यार ते लायसन कॅन्सल करता ना अशें आसा की घेतल्याणी दवरले आपूण चलयना दुसऱ्या ना 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 तशें जावचें ना तशें कोणी जर घेतला फॉर द नेम सेक आनी बिजनेस करिना जाल्यार सुद्दां लायसन कॅन्सल सर ते आउटलेट हॉर्टिकल्चराचे प्रोडक्ट आसा तुमचे कितें थंय दुसरे भायले बी हाडून विकतात ते तेंचेर कितें कारवाई करतले तुमी भायले म्हणजे भायले टमाटा हाडटा भायले कांदे हाडटात तेच आउटलेटाचेर तशें कितें आउटलेट ते म्हणटा हो हॉर्टिकल्चराचो माल न्ही हो आमी ओन हाडलो म्हणटा ते मागीर प्रायस डिफरन्स जाता ना तश्यो गोंया तुमी सांगल्या म्हणून आमकां गजाली आतां अशें आहा सर आसा जाल्यार ते फायंड आउट करुया न्हू हय तुमी कितें करतले लायसन्स टर्मिनेट करतले डायरेक्टली हय लायसन टर्मिनेट सो भायलो नुस्तें काय दवरपाचें ना मिसबिहेव जाता जाल्यार आमी तेजे टर्मिनेट करतले ओके म्हणून ते लोकांकय खबर आसा ना हॉर्टिकल्चराचो माल काय तेणी प्रायवेट हाडलो तो म्हणटा आमी हॉर्टिकल्चराचो अंडर येना हो आमी हाडलो म्हणटा सेक्रेट ते कशें हें करतले काय म्हणटा तेच आमी फायंड आउट करतले तुम्ही तुमच्या नजरे गेलेले टर्मिनेट करा टर्मिनेट करतले ओके सर गोंयांत मिरची सोडून आनी कितें उत्पादन जाता खुबशी भाजी उत्पादन जावंक शकता जे तुमी हॉर्टिकल्चर घेता भेंडे जावंक शकता हॉर्टिकल्चर कितें कितें घेता गोंयचे कितें कितें घेता हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर आतां सगळ्यात चडशी चिडकी घेता भेंडे घेता म्हणजे मुळो घेता वायनी घेता पावसांचे मागीर दुदी बी घेता न्हू हय ते वाली आसता टमाटा येना टमाटा जावपाक मातशें कठीण जाता पूण अशी हें जें आसा पळय टमाटा हांगा सावथ गोवान खंय तरी एक व्हडलें हेंच केल्लें आसा मळोच हें केल्लो आसा टमाटांचो बी मागीर बेरीज ती बी खूब हें केल्ली आसा अशे प्रकारे तुमी कितें हें करपाक ह्या कामाक आमी प्रायोरिटी दितले आनी प्राधान्य दितले सरकाराच्यो स्किमी घेवपाक समजा जर कोण तरी फार्मर्स कडेन जाता चॅरी फार्मींग आतां जाल्ल्या तेच पद्दतीन जर आधुनीक तंत्रज्ञान वापरून एडवान्स फार्मींग करून स्वता कोण युवक फुडें सरता जाल्यार ताका आमी कॅरटूय खुबशे अशें कोबी आसा फ्लावर प्रायोरिटी दितले तेंगे एप्रोच जातले तुमी येस
सो कमीचे कमी रेटान गोंयच्या लोकांक मेळचे अशें. थँक्यू.